नमस्कार आणि योगकार. तुम्ही पळयता आवाज माझ्या गोंयचो चॅनल. गुड मॉर्निंग सगळ्या माझे हिंदू भाव. सगळ्यांक हॅपी होली मागता. आणि आयच्या दिसा ही खबर सांगपाक तुमकां म्हाका चड दुखेची दिसता. तुमकां खबर आसतली रामाचेर FIR केला म्हणून आणि शंकर पोल्जीचेर FIR केला फॉर hurting somebody's sentiments. This thing is being twisted any way the government wants आणि वो हॅरेसमेंट चालूच आहा. म्हणटच हांव मागता सगळे गोंयकारांशीन, जावं तुमी ऑपोजिशनान आहा जावं तुमी खंयचे पार्टयेन ना पासून जाल्या, आणि सगळे एक्टिविस्ट, why don't you all together, all of us together, come possibly on Sunday to Azad Maidan and तांकां अरेस्ट करूनी मरे सगळ्यांक. उपकार करून सगळे एक्टिविस्ट आयकता पळय ते spread this to each and every one of you activist guys. On this Sunday we could all gather at Azad Maidan without any speeches, without any bad words, and we could request the cops to take all of us in. And कोण पब्लिकाक तर पडला जाल्यार तुमी येवपाचे. Opposition parties, you also listen to this, take a call and decide. Especially first the activists and then you opposition parties. सरकाराकूय मातशें इजी करून दवरया मरे. कित्या नाल्यार कितें मेवतलेच आमच्या पोस्टांतले हर्टिंग सेंटिमेंट्स. So once and for all, take us in. It is cheaper for the sarkar and better for us also. सगळे वांगडा रावले भितर. चल बाय. शेअर करा रे. If you think Rama and Shankar have been wrongly registered, FIR has been wrongly registered against them. Bye. Please subscribe to my channel.